स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। सर्व रामरूप श्रोते गणांक अभिवादन करून आयचे कार्यक्रमाक सुरू करूया। आत पहिले मनोबोध आता 205 लागी येतस 202 श्लोक 202 ते 4 आम्ही शक्यतो एकत्र घेऊनच्या पळया आणि लास्ट मुखाल पंथाक घेऊ 205 शेवटचं हाका उपसंहार म्हळ्या इतले दिवस काय समर्थांनी सगळे नमण्याचे कशी कोरका कल कोरका कशी ज्ञान मेळूंका प्रपंच कश कोरका परमार्थ कश कोरका वादांत पड नये हां संवाद करका
नाम सोडणे कायम नाम दवरका, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आदी वदा. ही सगळीच हे सांगले. आता तें कर ना पडे. साधकाक जेन्ना ज्ञान प्राप्त जाता ता वळताना कल कोरका ताका अनुभव आयलो. अनुभव आयलो, आत्मज्ञान जाल्लें म्हळ्यार आत्म्यात घुसून ताणें तो आत्मरूप जालो. थोडे क्षणा खातीर एकदम अवाक जालो. अरे गुरुदेव आनी एक जाली. कितले जन्म जन्मांचे फळ ताका मेळ्ळें. जाल्यार गप्प बसवे ना, साधन चालू दवरता. इत्याक तरी ताका ही साधना म्हळ्यार जनतेल सेवा कोण ती साधना पूर्ण करची. तरी मात्र मेळ्ळेलें आत्मज्ञान टिकता. मेळचे मात्र उपयोगान नाही. समर्थ किंवा श्रीराम म्हणतात योगक्षेमम वहाम्यहम. तुगेलो योगक्षेम पळयता देव. केन्ना आमी प्रयत्न केले. योग म्हळ्यार कसलें मेळचें आनी क्षेम म्हळ्यार मेळ्ळेलें टिकोवचें. त्या टिकोवची कशी आज जें समर्थ सांगता तुका सगळं मेळ्ळें. कल जालें ऐसा द्वैता अद्वैतातीत मीच आत्मा एक निभ्रांत. हे जाणोन जाणणे जेथ अनुभवी रिगे. अनुभव आयला ताका हांवच तो आत्मा. आत्ताच समर्थ म्हणटात 202 म्हणतो, मना गुजरे तुझ हे प्राप्त झाले, परी अंतरी पाहिजे यत्न केले. यत्न म्हळ्यार प्रयत्न. सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी, धरी सज्जन संगती धन्य होसी. मना सर्व ही संग सोडून द्यावा, अति आदरे सज्जनाचा धरावा. जयाचे निसंगे महादुःख भंगे, जगी साधने वीण सन्मार्ग लागे. मना संग हा सर्व संगास तोडी, मना संग हा मोक्ष तत्काळ जोडी. मना संग हा साधका शीघ्र सोडी, मना संग हा द्वैत निशेष मोडी. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ म्हणतात ही मना हे परम गुह्य अशी आत्मज्ञानास ठेवक तू हस्तगत जाल्लो जाल्यार तो कायम दवरचे खातीर, तो टिकचे खातीर कल कोरका. म्हळ्यार ही रामांतली श्रीरामांतली एकरूपता अखंड वरका अंतरांत. तावळ भितर तो न्हू कलेपणी प्रयत्न तूं कोरका ती ते टिकचे खातीर. नाल्यार कल्लें स की आतां खंयचें हें फ्रिजान दवरलें की थंड जाता. भायर काडून दवरलें थोडे वेळू की परत तें पिगळचें लागता. तशी जावं नये. तें कायम त्याची स्वरुपांत वरका जाल्यार कायम त्या संगतीन तूं रामरुपाल संगतीन दवरका. आनी देवा तुका कळ्ळें की रामरूप खंय आसा, प्रत्येक एकांत भरलेलो आसा. त्यांनीच आतां यत्न करचें म्हळ्यार कल्लें की तुका जें मेळ्ळें, जो अनुभव आयलो तो दुसऱ्यांक येवंका म्हूण सतत प्रयत्नशील राब. आनी खरें पळय तें बाकीच्यांक सुद्दां तेंच रामरूप आसा म्हूण पळय. आनी तांकां कशी तें सूख निवेद कल्ल्या ती दुख्खांत एक नमन्या कणव येवंका तुगेल्या मनांत. हीच तुगेल्या साधना. आनी साधन म्हळ्यार कल्लें की नुस्तें तें न्हय. आपोआप हांव करता, अरे वा म्हाका आत्मज्ञान जालें, म्हाका आत्मज्ञान जालें, हांव आयलोच न्हय. हो वाग अशी न्ही दब धरून बशिल्लो आसता. केन्ना पण ते साधकाक पकडता आनी नरडी घोट घेता. इतलें आत्मज्ञान जायना पण सुद्दां तावळ तरी रगत आनी गोड. उंचार्थान पडल्यार भयंकर लागता. तर तें मेळ्ळेलें आत्मज्ञान टिकोवचे खातीर प्रचंड प्रयत्न करपा लागता. तें सोड नाका, साधन सोड नाका. साधन म्हळ्यार कल्लें की आमी जें जानांक सांगतलीं हें करी तें करी, तें पयलें स्वता केलें मग सांगितलें. आपणें कोरका. साधन म्हळ्यार नामस्मरण, अनुसरण. अनुसरण म्हळ्यार कल्लें सद्गुरून जें सांगलें तें आज्ञेचें पालन, चिंतन मनन श्रवण. आमी जानांक सांगता श्रवण करा ती जाल्यार तांकां श्रवण करूनच्याक आमी तांकां किर्तन कोरका. आनी तांकां अशी किर्तन कोरका की तांकां श्रवण करचें भाग पडका. आनी तें किर्तन जालेलें आमी श्रवण कोरका. आनी आमी
हळे आत्मज्ञान जालें हांगेल कल आयकूनचें तो कल सांगतलो म्हाका सगळें गोतस ह्या हम्मीकेन पडची ना. सान चेडूं जालें तरी एक आमगेले गोंदवलेकर महाराजांक एक 8 वर्सां चल्लो आयिल्लो थंय. तान वचून कौतुकान सांगलें हांवें किर्तन करूं शिकलां म्हण. अरे वा, कर तरी. रामाल मुखार ताका उबरें काडलें, हातान ते चिपली दिली की टाळ दिली आनी करूंक सांगलें. ताणें गोमटें केलें, तागल म्हणटा ताणें भोव गोमटें केलें किर्तन. जाल्यार हें सादें आशिल्लें म्हण ताका तितले अनुभव अशे ना, पण तरी ताणें प्रामाणीकपणे किर्तन केलें आनी भिनासतना करना व्हेरी कॉन्फिडेंटली. तर हांगेल दोळ्यांतल्यान झर 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 अश्रू येवंचे लागले. बाकीचे इतले हडहड्ड कीर्तनकार थंय आयकुनचे बशिल्ले साधक. हां, आनी गोंदवलेकर महाराजांगले अंतरंग शिश्य, तांकां कशी ते भोव गोमटें कीर्तन करता ती रामदासी कीर्तन हें तें नारदीय पंथाचें सगळे नमुने. हाका कले पंत बिंत गोतना पाप. कीर्तन करचें म्हळ्यार देवा स्तुती करची, भजन म्हणटा त्या रामाल बद्दल सांगता तें पळोवन ताका गोंदवलेकर महाराजान दोळ्यान घळघळ उदक येता. तें कीर्तन जायना पण ताका इतली शाबासकी दिली, ताका पोट्टोळ घेतलें, ताका भरपूर आशिर्वाद दिले. तावळी एकल्यान हबूर तें जायना पडे ताका बक्षीस दिल कलकी. आनी तें जायना पडे ताका कोणकी विचारलें की इतलें तुमकां दोळ्यांतल्यान उदक यो अशी कितलें गोमटें कीर्तन केलें ताणें, खरें सांगा ती. भय बा, तागल एज पळया ती. तितलें 8 वर्सां चेडूं रामा मुखार राबली भितरी म्हाका तागल कौतुका पेक्षा म्हगेल दोळ्या उदक लायल गो त्या म्हगेल श्री रामागल कौतुक दिसलें म्हाका. अरे चेडा तोंडांतल्यान अशी तूं वदोन घेता म्हळ्यार कसलें नमन्याचें तुगेलें हें म्हणून अशें दिसलें, कळ्ळें. ताजे खातीर ते टिकचे खातीर त्या लोकांतले गूण पळोवचे खातीर आमी सतत साधन करता. आमी स्वताक व्हड समजना. आमी व्हड समजले की आमी तोग्गयली, तोग्गू पडली, तोग्गूच लेवला वचुली. हां, ते ह्यो सगळे रास क्रिडेन तूं तुमकां तसं शारदीय नवरात्री आनी येता कोजागिरी पौर्णिमेक गोपी आनी श्री कृष्ण हांच्यान तूं रास जालो. तर ते गोपी अगदी ते पयले जन्मान तूं ऋषी आशिल्ले ते. तांकां भारी इच्छा आशिल्ली की आमकां रामागल एकदम सहवास मेळका म्हळ्यार मधुरा भक्ती मेळका म्हण. मधुरा भक्ती म्हळ्यार तांच्यान एक जावचें, एक नमन्या प्रणयशील म्हळ्यार कळ्ळें एक केन्ना जाता ती एकच नात अशेंच की ते मनान एक जावचें जाता तें म्हळ्यार मधुरा भक्ती. आवसन चेडूं चिके म्हळ्यार तरी विंगड आसता ती. जन्म जालो की चेडूं विंगड जाता. बापूसून चेडूं हांतू भाव भयणी सिबलिंग्स हांतू चिके अंतर व्हरता. जाल्यार मधुरा भक्ती तशें न्ही. ब्राह्मण बायलां जी मिरेन केली, जी राधेन केली भक्ती, ती ज्या गोपींनी केली, आतां त्या गोपी लग्न जालेलें आशिल्लो. हां, तर हांनी सांगलें आमकां रास क्रीडा जाय, आमकां तुगेल प्रेम जाय. ओके म्हण रात्री 2 म्हणटार ताणें मुरली वाजोवचें सुरू केलो आनी एकेकली उठ्ठावन सरळ आयली. एकलेक मायेन पळोवन तिका बांदून घालेलें. तिगेल देह थंयची, ती मनान आयली थंय आयली आनी तिका तें रूप मेळ्ळें गोपीगलें आनी ती नाचता. तावळी कृष्णान म्हळें तुमी परत वचाती, तुंगल बामणाक सोण आयल्यान ती म्हूण. तावळी तांणी गोमटें उत्तर दिलें एकलेने. अशी कशी म्हणटा ती तूंच आमगेल खरोची प्रियतम. हां, ह्यो तुमगें लग्न जाल्यां आचार म्हणटी द कोणें, व्यभिचार म्हणटी द ना बा. तावळ तिन्न एक काणी कृष्णा तुवेंच आमकां सांगलेली एक काणी की एक बायल मनशी तिगेल्या बामणाचेर मस्त प्रीत आशिल्ली, बामणाली तिजेरी. तो खंय तिका सोण वचनाशिल्लो. जाल्यार एक पंत अशें जालें की ताका कलकी कामा खातीर 4 दिसां खातीर वचपाचें लागलें. ती मस्त रडली तुजे शिवाय हांव कशी दिवस घालोवं. तर ताणें कल केलें आपणाल एक प्रतिमा करून तिका हाण दिली, ताजें पुजन करी म्हूण. ती बामणाल पायया तीर्थ पिले शिवाय जावनाशिल्ली. त्या मुर्तीक चरणाचेर अभिशेक करून तें तीर्थ तूं पी आनी तूं जेवन बीन कुशाल राब, हांव 4 दिसां येता म्हूण हो म्हणाली. आनी तिन्ने ते मना पासून त्या मुर्तीक सगळी पूजा केली, सगळे आपणाल प्रॉब्लेम त्या मुर्तीक सांगचे म्हळ्यार तातूंत एक रूप जाली ती गोपी, एक रूप जाली. तितले घड्यान ती बायल मनुशी आनी गोपी म्हळ्यार शी रिप्रेझेंट दॅट बायल मनुशी. तर ती एक रूप जाली. एक रूप जायना पण 4-5 दिसांनी ती पूज करता आसतना थंय एक मनान करतना हें जालें, बागील धाडायलें. एक पंत गणी 2 पंतांक खड 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 जोर जोरान धाडायलें. तावळें कोण म्हूण तिणें विचारलें.
तरी हा तुगेलो बामणो म्हण पूज थंय सोडली आणि ती धांवन वचुली. तावळी तिक इतलो आनंद. तावळी त्या गोपीन कृष्णाक विचारले ही काणी तुवें सांगिली. तावळ हो पुतळ खर की ही मूर्ती खरी की मगल खरो बामण येईल खरो हांव कोणा खातीर धांवका सांग. नॅचरली त्या बामण खरोच बामण आयला ताचे खातीर धांवका न्हय ती मूर्ती आसा तशी तिनसांन ह्या जन्मांतलो हो मगल बामण प्रतिमा रूप तागल हांव पूज करता आसता तागल सगळं काही करता. पण आत्ता मगल खरो बामणान म्हाका साद दिल्या यो म्हणून डान्स करचे खातीर. तर हांव कलें येवं नये म्हाका परत वच म्हूण सांगू नाका म्हूण. अशें करून तो रास तयार जालो आनी करता 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 कृष्णान इतलें रूप घेतली. प्रत्येक गोपी सांगात एक कृष्ण आशिल्लो दांडी खेळूक. आतां त्या दांडियाचें रूपच कल की बिबिच्च जावन गेल्या असो. त्या वेळा खरें हाज्याने तर प्रत्येक गोपीक बाकीच कोणें दिसनाशिल्लें बाकीच कृष्ण दिसनाशिल्लो. आपणा पुर्त कृष्ण नाचता आसता आनी बाकीच गोपी नाचता आसता अशें दिसतालें. तर एकळे मन सांगताले अरे वा कृष्ण मत सांगात नाचता बाकीच्या सांगात नाचना. अहम येवचे भितर तो कृष्ण दिसना जालो तिका नाचची जालो. ताणें ती ही साधन जावंका की देव सगळे कडेन आसा सगळ्यांत आसा सगळ्यांक पावता म्हाका मात्र न्हय. आत्मज्ञान जालें सगळ्यांत तो भरला. ताणें सगळ्या सांगाती सुख दुःख वांटून घेवन आनंद साजरो करचो हें जें आसा तें करता. आनी हे यत्न ताणें साधन सोड नये. ते सांगतात परम गुह्य अशें आत्मज्ञानास ठेव जरी तुमकां हस्तगत जाल्लो तरी तो टिकोवन दवरचे खातीर म्हळ्यार तें राम रूप अखंड पळोवचे खातीर भितर सावन प्रयत्न करतात. मुख्य म्हळ्यार कहलें मुख्य प्रयत्न केल्लो कल्ले साधन परम साधन केलें तरी सत्संगी लोकांक गेले श्रवण. सत्संगी म्हळ्यार कहलें बरें लोकांक गेले अद्वैत ग्रंथात श्रवण तें करता. ताज्यान कल जाता परत आत्मनिश्चय मगल हें टिकोवंका म्हळ्यार एक निश्चय जाता. निश्चयान हांव करता. सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी परी सज्जन संगती धन्य होसी. यत्न कल करका श्रवण करका श्रवणे पावजे निश्चयासी. देह घर हें सगळें अंतर्बाह्य जे संग आसा ते सोडून दिवन अत्यादरपूर्वक सत्संगच करका. सत्संगाने संवसाराचें महादुख्ख दूर जाता आनी बाकी साधनांचे कल्ले करका लागना. कल्या म्हळ्यार तुमकां आत्मज्ञान जालेलें आसता जाल्यार हे श्रवणाने कल जाता की आमकां ताजे एक नमने ओड म्हळ्यार तांतूच राबका. तो राघव वाचपंत अनंत आसा. आत्तां आमी सूर केल्या मात्र आनी अरे सगळ्यांत तेंच आसा म्हूण तांच सांगात रास खेळका. सद्वस्तू प्राप्ती जाली राघवाल पंत आमकां मेळ्ळो हाजेरीच चमकुंका. हें एक मनाक भयंकर हें जाता. तेमी ते सांगता ती मना सर्व ही संग सोडून द्यावा अति आदरे सज्जनाचा धरावा. जयाचे निसंगे महादुःख भंगे जगी साधने वीण सन्मार्ग लागे. सत्संग धरल्यारी सत्संगात भवती साधुता खलाना साधू नाम नाही खलसंगमात खलत्व. कळलें. सत्संगात कल जाता खळ लोक जे असतात वाईट लोक असतात ती त्या सत्संगी जातात ते साधू जातात जाल्यार साधूंक तांगेले वायटपणाचे पश लागना तांची गांड लागना. हें सत्संगाचें म्हत्व आसा. तेमी कायम सत्संग करता. आनी शेवटी सांगता ती मनासंग हा सर्व संगास तोडी मनासंग हा मोक्ष तत्काळ जोडी मनासंग हा साधका शीघ्र सोडी मनासंग हा द्वैत निशेष मोडी. म्हळ्यार साधकाक तो दुस्तर भवसागरांत आमी जरी आत्मज्ञान जालें न्ही आमकां हांगाच आमगे प्राण वचसरी जीव उरता म्हणसरी देह दवरलो म्हणटरी ह्या संवसारांत तूं राबचें आसा. तेमी संवसाराचे लाटांत आमकां राबचें आशिल्ली ती ताजे पासून ताजी लाट आमगे मनांत वचना अशें पळोवंक न्हय. आमी मायेच आश्रय घेतला आमकां आत्मज्ञान जाल्ल्या म्हाका पूर्ण कळ्ळें की हांवच आत्मरूप आसा देव मज्जांत तुजें सगळें कळ्ळें. पण भाव टिकचे खातीर परत त्या भवसागरांत दुख्खात जळ लागू नये. उज्जांत पळयलें तर की प्रल्हादावारी हांव सुखरूप भायर पडका हाजे खातीर सत्संग हो सगळे संवसारा संग आसत न्ही तांतान कशी भायर पडचें हें शिकयता. एक्चुली
आमकां कळ्ळें की हांन तूं टिचर आनी आमकां शिकयता ती कशी व्यवहार कशें करचो हें करचो व्यवहारांत कशें आसता संग दवरल्यार तें कशें करचें भितर कशें वचचें म्हूण शिकयता ती हां जाल्यार सद्गुरू पळयतात की आमगेलो अभिमन्यू जावं नये भितर वचून चक्रवान शिरकली परत भायर येवच्या कळना अशी जावं नये आनी आमी काणटार आसत आमकां ज्ञान जाल्लें हांगायलें जाल्यार संवसारान परत ताण घेतले आनी परत भितर शिरकली तशी जावं नये म्हळे खातीर हे समर्थ सांगता ती मना सत्संग केल्यार ह्यो सगळे संवसार संगांतान सोडयता आमकां तत्काळ मोक्ष दिता साधकाक दुस्तर सागरांतान वांचयता आनी द्वैत बुद्धीचो समूळ उच्छेद करता कडेन आतां हांगा गुह्य ब्रह्मज्ञानास ठेव प्राप्त जायना पडे अंतरी यत्न केले पाहिजेत अशी म्हणल्यार तांकां लेक साध्य सगळें जाल्लें मागीर साधन कल्ल्या करचें आनी कल करचें साधन वय की न्ही अशी शंका आयल्यारी तातूंत दासबोध आमी वाचिल्लो दशक 7 आनी समाज 7 दिल्लें साध्यची होऊन तत्वता साधन करावे आतां आमगे स्वामीजी कल करतात ते सिद्ध पुरुश जाल्यार ते साधन करतात तांकां घर 2 कारणां खातीर करता एक दुसऱ्यांक म्हळ्यार आमी कोर शिकयल्यार मात ती करतात तेमी आमगेले पळोवन खंयचेय संस्कार नुस्तें तोंडान उलोवन संस्कार दिवचे जायना ती आमी ते स्वता पाळका ती तावळी ते संस्कार आपोआप चेडवांगल मनान दिनतात कळ्ळें न्ही तेच जाता तर ताजे खातीर एक वायट संस्कार सुद्दां तशी जातात बरे संस्कारूय तशी जातात तर तशी हांगा ते उठयल्यार साधने वीण ब्रह्म होता लागो पाहे देह ममता म्हळ्यार केवळ गुरू कृपेने शक्तिपात केला बा एखाद्याक आत्मज्ञान जाल्लें की ताबडतोब ताका गर्व फुट्टा अरे वा मग सद्गुरूंनी आत्मज्ञान म्हाका कोरून दिलें सद्गुरू बद्दल हें आसता पण बाकी ताका कळना तो एक रूप जाता वय ताका बाकीच्यान तूं तें आसा म्हूण दिशील तरके तांचे बद्दल कणव दिसना तांचे बद्दल वायट दिसना की हांव मगल जोरारी मगल इतली पात्रत आशिल्ली म्हणून सद्गुरूंनी म्हजेर कृपा केली म्हणून म्हाका आत्मज्ञान जालें हांव गर्व जाता आनी आत्तां कळ्ळें आतां म्हाका साध्य जाल्लें सगळें साध्य जालें आतां कल्लें करका म्हूण ना आळस प्रबळे तत्वता ब्रह्मज्ञान मिसे म्हळ्यार ब्रह्मज्ञान जाल्लें म्हळ्यार हें नेवान कर न्हू आमी आळशी जाता ती कसलें साधन करना ती हां हांव आतां सिद्ध जालो आतां म्हाका साधन केल्याक अशी विचार मनांत आयलो की देह बुद्धी हांव रे म्हूण उठयता ती उठाव नये हाजे खातीर कल करका तरी श्रवण मनन निधिध्यास म्हळ्यार कल्लें पळय श्रवण करका श्रवण कसल्याच करका सत्संगी लोकांले थंय श्रवण करका म्हाका आत्मज्ञान जालें तांनीच म्हणल्यार येवंका शिकूक अशी ना ऑलवेज आय शूड बी अ स्टुडंट ऑलवेज आय शूड बी अ साधक साधक म्हळ्यार साध्य करू भायर सरलेलो बाधक विचार करनासतना सांज चेरडावारी हां हांव सांज चेरड कितलें उत्सुकतेन चेरडू शिकता प्रत्येक शिकिल्लें शिकता बरयल्लेंच बरयता पेंटींग केलेलें करता स्केचीस काडटा हें करता खुशीची तशी आमी प्रत्येकाल्या वचून तांकां श्रवण करता तावळी आमकां जें ज्ञान जालें ताजेच अनेक पैलू आमकां दिसचे लागतात मस्त शिकचे सारकें आसा ब्रह्मांडांतून मस्त शिकचे सारकें आसा तें आमी शिकता म्हळ्यार कळ्ळें जाता की ताजें श्रवण केलें मनन केलें निधिध्यास केलो म्हळ्यार आमकां एक पडटा की आत्मज्ञानी जाल्लें हांव एकलोच न्ही देर आर सो मेनी पीपल आनी प्रत्येकल्याल्या शिकचे सारकें आसा हां आनी नवविधा भक्ती साधन म्हळ्यार कळ्ळें श्रवणम कीर्तनम विष्णोस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम हें कायम करतस का ह्या पायऱ्या चडशे देवचे म्हळ्यार कळ्ळें जाता कोणाला वेट जास्त जाल्यार न्ही एक्सरसायज करतात निसण चडची देंवची तशी हे एक्सरसायज ह्या पायरीर वचचें परत श्रवणा जाता सुरू करचें खंयच्याय एक पायरेच्यान आनी प्रत्येक पायरीन तूं एक रूप जावन पळोवचें वंदन करचें म्हळ्यार इतलें हाज्यान करचें की तें देवांत एक रूप जावंका आनी सहज साध्य जाता कळ्ळें मागीर ताका आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता हां तर हें एक साधन आनी नवविधा भक्ती हांव सिद्ध अशी शब्दज्ञान जाल्लें किंवा ताणें म्हणलें हांव आतां सिद्ध जालो साधन केल्या करता तरी तो सिद्ध जायना कळ्ळें म्हळ्यार हांव उबरता थंय हां तेमी ती अहंकार सर्प मात ते वयर काडटा तयार आसता वाग हां
हडर्ड लोकांक ताणें पालते घाल्या त्यामी ती नित्य विवेक बुद्धी जागृत करका आणि मूळ प्रयत्नात पहिले साधन खंयचें श्रवणम. श्रवणम म्हळ्यार खलें जेथे नाही श्रवण मनन तेथे कैचे समाधान मुक्तपणाचे बंधन जडले पायी. हांव मुक्तस जशी हांव बद्धस ही कल्पना आशिल्ली आतां ताका आत्मज्ञान जायना पळय ताका दिसता हांव मुक्तस हेंचें बंधन जालें तें. तर सेविलेची सेवावे अन्न तशी आमी जेवतना नित्य चपाती भाजी पोळी भाजी भात आमटी सगळं खातात की नाही, कोशिंबीर लोणचें सगळं खातात. नित्य तेंच कल खावचें म्हूण जेवणा समजतात तुवें. तर विंगड कोशिंबीर खातात, विंगड नमुन्या शीत करून जेवतात ती. एक दिवस फोडणी शीत केलें, एक दिवस आंबट शीत केलें, एक दिवस कोळंब शीत केलें, अशें करून जेवतात ती. भाजी तशी विंगड भाजी आसता हेल्था बरीशी. तशी श्रवण खंयचे श्रवणाचे बरे ग्रंथ आसत की ताजे श्रवण करका. आतां तुमगेले एक लेवल आयल्या म्हणना पळय घसरच्या ना, वायट ग्रंथांत वचची ना आणि कुकर्मी लोकांक संगतीन बिलकुल वचची ना. खरें म्हळ्यार आमकां नवीनच आत्मज्ञान जाल्यार आमकां तें टिकोवचें आनी कायम टिकोवचें. जरी आमी तातूंत रुळ्ळी तरी सुद्दां घसरच्याक वेळू लागना. त्यामुळे वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफूल. त्यामुळे सेविलेची सेवावे अन्न, विवरलेची विवरावे, सेविलेची सेवावे, लिहिलेची लिहावे आणि दुसऱ्यांक सांगून शहाणे करून सोडावे इतर जन. हे शिकलेची शिकावे, परत घेतलेची घ्यावे जीवन. जीवन म्हळ्यार उद्दाक. तैसे श्रवण मनन केलेची करावे. आतां श्रवण मनन करका खंयच्याचें श्रवण करका तर तें तांणी समास 9वे-7वे दशक मस्त इम्पॉर्टंट आशिल्लो. सुमारपंत आमी तें घेतलें मस्त हें करून एपिसोड्स करून. निश्चयात्मक आत्मज्ञान दितलो अद्वैत ग्रंथच पळोवंका. बाकीचे ग्रंथ हे केवळ कर्मणूक आसा. पद म्हूण येद तांतून एखाद भाव येतलो, पण अद्वैत ग्रंथ जो आसा आमगेर घण बसका अशी की फक्त अद्वैत एक निश्चल ब्रह्म हें एकच सत्यच, बाकी सगळी माय आसा हें बिंबयतल ग्रंथाचेची ताका अद्वैत ग्रंथ म्हणटात. खंय थान फिरावन सगळे समर्थांनी प्रपंच कशें करता सगळें सांगलें आनी कड्डेर ते मागीर सांगता ती हे सगळें ना जावचें आसा. तेमी जें शाश्वत आसा ताजेच भितर राबबाती, ताजे भितर राबबाती, भायर पळोवनाका ती. जशी एक हो मधुकर म्हूण एकलो पाप समर्थांचो शिश्य आशिल्लो, ताका एक फन समर्थांनी पेटयलो भिक्ष मागूक. तो समर्थाची या सेवका वक्र पाहे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे. जयाची लीळा वर्णिती लोकतींनी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ म्हणालो. तो एक म्हणतालो तो भयंकर अहंकारी आशिल्लो आनी ताल्ले लागींच वचून भिक्ष माग म्हूण सांगिल्लें. तो भायर आयलो तणतणटची. कल रे कोण तुका समर्थ, समर्थाची या वक्र, समर्थाची या सेवका वक्र पाये असा भूमंडळी कोण आहे म्हणटा तूं. हांव तुका शाप दिता, तुका मृत्यू फाय आसा गोतसवे. तुका आज रात्री तूं मरण पावतलो तें गोतसवे. तर फाय येवन दाखय हिम्मत आसल्यार. कड्डेर हांव तुका समर्थांक मानता. तो पाप भिवन ताका ताप आयलो आनी सान आशिल्लो पाप 10-12 वर्साचो. धांवन समर्थाले आयलो आनी तांगेल्या चरणांचेर पळोवन रडलो की कल जालें तुका, कल जालें म्हूण. न्हय तांणी म्हाका अशें शाप दिला, 5 दिवस हांव पळयना म्हूण. ना अशी कशें जातलें, श्री राम समर्थ स. जय जय रघुवीर समर्थ तूं म्हणलें न्हय. एक काम करी, सांज जाल्लेली तूं खा पी ताका समो खावच्या पिंच्या घालें आनी ताका आपणाक पाययारी मात तें दवर न्हू. ताजेर न्हिदायलो कळ्ळें न्हय. आनी भरपूर न्हीद काडी म्हूण सांगलें. न्हिदलो तो, फ्रेश जालो. सांज जाता म्हणसर फ्रेश जालो. आतां रात्री आतां तूं न्हिदोवन उठल न्हय. आतां हांव थोडो वेळ न्हिदता, पण एक काम करचें रात्री होडचिके रुंद कांबळ घाली, ताजेर बैस आनी मगल पाय अडची तो बैस, कसली साधन ना. आनी श्रीराम श्रीराम म्हणटा बैस. श्रीराम श्रीराम म्हणटा बैस आनी अजिबात कितले जाण येतले तुका आपोवच्या खंय वचची ना. हे कांबळी भायर तुका पाय येवचे ना जाल्यार हांगा बैस, तुका कसलें जायना. आनी कोण्याय सारकें दुर्लक्ष करी, लक्ष दिव नाका.
तावळी पळयल्या यमराज आयलो. यमाल पयली दूत आयले ताका आपोवच्याक आनी समर्थ घोरताल अक्षरशः बरी न्हीद पडलेली तांकां. जाल्यार हागल विश्वास इतलो दांडगो की तांणी ठरयलें ना वचचें ना आनी ते हाजे कांबळी भायरे पांय दवरचना. तशें करून न्हू वच्च न्ही शेवट पर्यंत. आनी सकाळ जाली, फालफाल जालें, ते पुराय जाण वचुले. कड्डेर समर्थ उठायले. त्या केन्ना जागृतच आसता ती. ताणें दाखयलें आपूण उठायलो म्हणून. आनी इतरे कशें आसा आं आस न्हय तूं, मौजूद आस न्हय, जिवंत आस न्हय. वय म्हाका कले जाय न्ही, कोणें आयिल्लें की वय आयिल्लें जाल्यार तुमी सांगिल्लें हांव वचनी. चल आतां एक काम करी, आतां तुका कले जाय न्ही न्हय, आतां परत त्याच मनुश्यागल थंय वचून होच श्लोक म्हण. समर्थाची या सेवका वक्र पाहे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे म्हणून. हां तें म्हणलें जय जय रघुवीर समर्थ. हांव धांवन आयलो आनी ताका पांय पडलो. ताका भिक्षा दिली मात न्ही, खंयच ते समर्थ मगल गुर्त कोन्न दी म्हण ताका सांगात थंय आयलो. सावळ समर्थांनी ताका समज दिलची की अशी चेडवांक तुमी विसडायता ती कल खातीर तुमकां जर बरें करूं जायना, कोणाले वायट करूं न्हय, कोणाक शाप दिवं न्हय. तर हे राम समर्थ आस. तूं कोण तागल मरण हें करतलो. समर्थ राम आस आनी तागल हांव शिश्य. आमी हांगा बशिल्ले तावळ ताका कल भंय आस. तूं कलें ताका विसडायलें म्हण. तर ना मगल चुकलें म्हण संपूर्ण शरण वचुलो. आनी तांणी समर्थाले तांणी त्या मनुश्याने हें घेतलें कले अनुग्रह घेतलो, उपदेश घेतलो, नाम घेतलें आनी तें करच्या लागलो. थंय सांगचे कल्याक तरी श्रवण इतलो करका. अद्वैत हें ग्रंथच पळोवंक खातीर हेच साधकासी निरवणे म्हळ्यार कळ्ळें. अद्वैत प्रांजळ निरूपणे तुमचेही समाधान बाणे साधूच ऐसे. म्हळ्यार तो जो उलयता तागलें समाधान जाता आनी तुमगेलें तितलेंच समाधान जाता. म्हळ्यार तुमकां तां झलक मेळ्ळ्या, आत्मज्ञान जालें तुमकां. आनी जायना जाल्यार तर वच्चे एकदम वाटेर आसा. हें सतत साधक बिलकुल सोडणे साधन. जो संतास शरण गेला तो संतची होऊन ठेला. इतर जनास उपेगा आला कृपाळूपणे. मज्जेर मगल सद्गुरूंनी जी कृप केली तशीच आतां हांवें कृप बाकीच्यांचेर ती कृप आपोआप येता. कळ्ळें. आमगेल कंपून ताणीं मस्त जाण जाय ती. व्हेन आय एम हॅपी वाय दे शूड बी अनहॅपी. तांकांय हॅपिनेस मेळका म्हळें एक भितर थावन एक तो विचार येता आनी ती झरी फुट्टा, कनवाळूपणाची झरी फुट्टा. कळ्ळें. आनी ते हें करतात. गुरुभजनाचे नी आधारे निरूपणाचे नी विचारे क्रिया शुद्ध निर्धारे पाविजे पद. तात्पर्य परमार्थाचे जन्मस्थान तेच सद्गुरूंचे भजन. हें एक क्षण सुद्दां चुकोवच्या दिव नाका. सद्गुरूंगेल भजन करचें म्हळ्यार कळ्ळें. भज सेवाया प्रत्येकांत मगल गुरू आस हें समजून प्रत्येकाला सेवा करची. स्वयं मीच आहे ब्रह्म ऐसा अहंतेचा भ्रम विद्वानांक जाता म्हणून साधन केन्नाय सोडणें. तरी स्वस्वरूपानुसंधाने तरे प्राणी मात्र हें साधन मात्र सोडणें. तशी सिद्धी प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोती निबोध मे. हांगथा न्हू श्लोकान साधनाची सांगल्या. हेच आत्मसिद्धी जो कोणी भाग्यनिधी सद्गुरू कृपा लब्धी काळी पावे. तात्काळ ताका हें ज्ञान जाता. कळ्ळें. आनी तो वस्तुरूप जावन वता. तांणी सांगल्या परी औषध घेत खेवो काही लाभे आपुला थांबो. थांबो म्हळ्यार आपणा गेले कल म्हणटा ती स्टेशन आयल की ना की उदय जाताची दिवो मध्यान होय. तांणी सांगलें तुका आत्मज्ञान जावचे भितर सगळें मेळटलें एकदम. हां कोणेक बरं ना 2 वखदां डोज गेले पोटांत ताबडतोब ताका बरें जातलें. तशें तुका आत्तां समर्थांनी आपलें म्हळ्या तुका आत्तां आत्मज्ञानाची झलक लागल्या, तूं तातूंत शिरला तर तूं टिकच्या म्हळ्यार मुखार अनंत मार्ग आस, अनंत वर्स आसत तुका. तूं आत्तांची जर हांव करूं लागलें रे परत मागशी घसरत न्ही. चिके सबुरी हां दीव लावच भितर फालफाल्यार जाल्लें म्हूण दीव लायलो ताबडतोब धनपार जातलें जायना. यू हॅव टू वेट. तशी सुक्षेत्री आणि ओलटे बीजही पेरले गोमटे. गोमटेच तांणी 5वे दशकांत सांगल्या कशी बीज कशी पेरका. कडे तें घुमटी भुसभुशीत माती
सद्गुरू कशेस का तांतू शिष्या गायले गोमट्या मातयेन चुपीक मातें तांतू बीज पेडिले किड खाद जावने उत्तम बीज परी संबंध खडकेसी पडिला अशी सुद्धा जाऊ नये. तरी शिष्यय बरोची आणि गुरुय बरोची असल्या वेळा तरी अलोट फळ भेटे परी वेळे की गा बीज पेरले भितर ते उजोन येना न्ही तरी ते हें करका ताचे खातीर साधन करका हें टिकोवचे खातीर मेळ्ळे भितरी ताबडतोब ना जावचें जाता. गर्व जाल की आयलोच तो तोगू तेमी तशी जावं नये. जोडला मार्ग प्रांजळू मिनला सुसंगाचाही मेळ तरी पाविजे वाचून वेळ लागेल चिकी वेळ लागता न्ही ताका थोडो अशें तांणी सांगलें. औषध पटन वच्चे क्षणी आरोग्यात पूर्वस्थित एकदम मेळतवे सूर्याचे उदक जावचे भितर मध्यान जातवे उत्तम शेत वल्ले मातयेचे मेळणू तांक बी सुद्दां उत्तम घाल्या पेरल्या येतले जाल्यार थोडो वेळ जावंका न्ही ताका. हां सरळ रस्तो सत्संगय मेळ्ळा जाल्यार मुक्कामाचेर पावच्याक थोडो वेळ लागताच. तशें आत्त तुका वैराग्य लाभ जाल्लो सद्गुरूय मेळ्ळा. जिवांत विवेकाचो अंकूर फुटला भितरी एक ब्रह्मा वाचून सर्व भ्रांती अस ही गाढ प्रतिती येतस. तावळकल करका ऐक्याचे एकपण सरे जेथ आनंद कणूही विरे काहीची नुरोनी उरे जे काही गा तये ब्रह्मी एकपणे ब्रह्मचे होऊनी असणे ते क्रमे करून तेणे पाविजे का. म्हळ्यार शेता दृष्टांत दासबोधान दिला समर्थांनी गुरु शिष्य लक्षण सांगतना मी सांगिल्लें. भूमी उत्तम बीज किड खाद किंवा बीज उत्तम जाल्यार जमीन खडकाळ तरी दोन्ही निरुपयोग जातात जाल्यार दोन्ही खंय उत्तम असतात. तुमगेल बाबतीन तू देवा साधका तुगेल बाबतीन दोन्ही उत्तम असत. तू सत्शिष्य सण ते सद्गुरू असती तेमी ती हो दोन्हीच मेळ जमला. भूमी आणि बीज उत्तम पावसूय बरो गुरु कृप जाल्या तुजेरी. त्याप्रमाणे ही जरी असली तरी अध्यात्म निरूपणाची वृष्टी आता जावंकाची आणि जाल्ले भितरी पेरणी जावची भितरी एकदम पीक उगयना थोडे राबका लागता आणि ते सतत ताका उदक घाली खत घाली केन्ना गरज आसता तेन्ना सगळें करखा. ताजे नंतर उत्तम याना पण सुद्दांय ताजी जोपासन करका निग राखका. म्हळ्यार कहलें स्वस्त बैसून चलना तरी त्या शेताची मशागत कायम करका लागता राखका लागता. कोणें चोर व्हरनात म्हूण ते राखका लागता. ताजे खातीर तेंच शेत सगळ्यांगल मनान पिकोवचें हें आमी करूं शकतात न्ही ती एक साधना तशें करका. नाही तर विमळ ज्ञान निवळेल पाखांड बोकाळेल अशी हें जर जाय न्ही जाल्यार तर त्या खातीर आमगेल मनाक उपरती जावंका सप्रेम उपासना आसका स्वधर्माचारू शुद्ध आचरण हो तो परमार्थाचो आधार हो आमी दुसऱ्यांकय शिकोवचो. आणि जर हो आमी कर न्ही तरी परमार्थाचो कण सुद्दां आमगेल पदरांत वरयचना परत वतलो. इतले त्रास घेवन केलेलें आत्मज्ञान फुकट वतलें तेमी ती तशी जावच्याक दिवनाका ती. सत्संग हें साधनांत सगळ्या साधनांत वरिश्ठ आणि सगळ्यांत सत्संग खंयच्याचो तर नामस्मरणाचो. नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये हरक्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये काम करिता घाम आला राम तू होऊ नये गात्र थकले नेत्र मिटले आराम तू घेऊ नये. प्रत्येक क्षणाक देवा नामस्मरण नाम 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 हृदयान बैसून तुझेच तू रे घेसी नाम श्रीराम जय राम जय जय राम भितर थांब ते सद्गुरू ताका आत्मज्ञान जाल्ल्या तावळ ते नाम सतत आणि कृतज्ञता. गुरु म्हणना तू कृतज्ञ दाखय म्हणून ताका शिष्या बद्दल भयंकर कौतुक. जेन्ना श्रीरामाने रामदासाक एक म्हणलें आपलें म्हणलें तांणी समर्थ म्हणून पदवी तांकां दिली तर तांणी सांगलें देवा म्हाका ही पदवी नाका जय जय रघुवीर समर्थ. तर तू कल्ले जाय कल्लेपणी मागून घे. ताणें म्हळें फक्त आपण परत हांचेर वचन अशी करा तू परत हांन तू कलें संवसारान तू खंयचे कल म्हणटा ती ताका प्रेयस हांन तू वचन अशी म्हाका सगळें श्रेयस मेळ्ळें. आनी एक पण म्हण आसी की हो रामदास मगलो अशी म्हूण म्हाका एक एकडे करा ती म्हाका आलिंगन दिया ती तांकां म्हाका सगळें मेळटा. आनी तुमी सांगेल प्रमाणे हांव वर्णयेची नुरोनी उरावे
असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून. गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले, ते दानरी दिधले मी तुला देवा. कर्णान दान दिले, ताने स्वतः ते चिलखत काण देऊन ते इंद्राक देऊन सोडले. आमक जातवे आमगल गर्वा चिलखत अशी खिचून बसल्या. हा, झाले माझे मन रक्त बंबाळकी, याची काही क्षिती नको मला. तुक ते काम दिता. हा, हे काढून घ्यायचे काम तुला दिले, इतुक्यात समजले असेलची. झाले माझे मन रक्त बंबाळकी, याची काही क्षिती नको मला. अरे मी रे नवजात अर्भक तुझेची, फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे. कायम थंय थेंबूट जाऊन त्या सागरांत वास करचो. आणि आपणा थेंबे थेंबे पिवन ते बाटलेने पिवयतात न्ही चेडवांक सन्न अशी बोनते, तशी बाकी दुःखी लोकांक तें पिवोवचें. हांगच्यान घेवचें तांक पिवोवचें, हांगच्यान घेवचें तांक वचून पिवोवचें. ही आमगल साधना. ही जर साधन केल्यार आमकां कायम मेळटा न्हय, तें सूख कायम मेळटा. तेमीत पावावया मुक्ती हरीचे भजन, श्रवण मनन सर्व काळ. सर्व काळ होय सार्थक श्रवणे, ब्रह्म निरूपणे संत संगे. संत संगे ब्रह्मपद ओळखावे, विवेके पहावे निरंजनांत. विवेक खंचे सत्य खंचे असत्य, खंचे असार खंचे सार, हाच संपर्क आमी सतत करका. आमी हंस जावंका निरक्षीर म्हळ्यार. आनी दुसऱ्यांक शिकोवच्याक आमकां पयलीं कळका न्हय. आमी मॅथ्स शिकोवच्या वचूनी आनी आमकां धड एडिशन करूं कळना बरोबर, आमकां कॅल्क्युलेटर लागता. आमी तांकां कल शिकयतली. पयलीं कल सांगका एका तोगेक बरें याती. युनिट्स दशक हंड्रेड्स सगळं एका मुळा एक बरें याती म्हळ्यार तें करेक्ट येता. तशी पद्धत शिकोवन पद्धतशीर शिकोवचें. सार खंयचें असार खंयचें पळय, हें सान आशिल्लें वाडलें वाडलें कडेन मरून गेलें. तर सार खंयचें की जें नाश जायना तें सार. तातूंत मर्म, तातूंत जी शक्ती ती कायम व्हरता, ती परत येता. हें शिकोवचें. हें शिकोवच्याक आमकां पयलीं भक्कम आसता. तेमी संग त्यागे विण काही परब्रह्म होणार नाही. संग त्याग करुनी पाही मौन गर्भा. हांगा मौन्य मौन्य. आणि जेन्ना परत परत बाकीच्यांक सगळ्यांक तयार करूं पळोवचें आनी येवन परत डुबकी मारची त्या परब्रह्मांत आनी सद्गुरू पट्टोळ घेवन तातूंत एक जावन बसचें. सतत जो वेळ मेळ्ळो तांत आमी मेडिटेशनांत म्हळ्यार मात्र तें टिकता. हें तांणी सांगलें. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां मी दासबोधाल्या वळया. दासबोधांत आमगेलो दुसरो समास. हां, हें जग दोन्ही नमुन्याचें आसा. एक चंचळ आणि एक निश्चळ. चंचळ ही अष्टदा प्रकृती. अष्टदा प्रकृती म्हळ्यार कळ्ळें. इतलें पंथाचें हाचें सारांश घेतलें. आतां आमी स्वताक आमकां तितलें कळचें लागता. अष्टदा प्रकृती म्हळ्यार नेमकें कळ्ळें. तरी पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे पंचमहाभूत आनी सत्व रज तम हे त्रिगुण मेळून ईश्वरांत त्या परब्रह्मांत जी शक्ती चिके जुळूकशी भायर आयली. कल्पनेने भायर आयली. कल्पने करुया म्हूण भायर आयली. पळोवया कसलें भायर म्हूण भायर आयली. आनी ती नॅचरली ती ताजोच एक पार्ट न्हय परब्रह्माची. तर तिगल हांतू ती जगत ज्योती म्हळ्यार शिव आनी शक्ती हांगेल दोन्ही मेळ शक्ती तिल्ल्या आशिल्ली. शिव म्हळ्यार एक विश्वव्यापी जाणीव. तें शिवतत्व, तें शिवतत्वय तिल्लें आसा मूळ मायेंतू. तें तिगल स्वरूप अखंड भितर बशिल्लें. आनी भायर आमगेल जशी देह दिसता तशी ती मूळ माया, ती सूक्ष्म. तिगल हांत सूक्ष्म शिवतत्व आसा आनी सूक्ष्म शक्ती सुद्दां आसा, पार्वतीगल अंश, जी भयंकर काम करूं शकता. कितलें ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस. ती शक्ती आस जाल्यार निर्विकार परब्रह्म कलें करना. तर ही मूळ माया जी भायर आयली तिणें ठरयलें आतां कलेपणी खेळ करता. ती गमत दिसली तिका. कल्पनेने संकल्पान तिणें सृश्टी निर्माण केली. ते त्रिविध हें तयार जालें. म्हळ्यार हें सगळें चंचळ तिगल खेळ सुरू जाले.
तिका प्रकृती म्हणतात अर्धनारी नटेश्वर तशी ती प्रकृती ती अष्टधा प्रकृती चंचल चंचल म्हळ्यार कळ्ळें ती हांग धांव थंय धांव सगळें प्रत्येक प्राण्यान बैसून ती सगळें खंय खंय वचना म्हणना सगळें तिने सगळी सृश्टी निर्माण केली सगळें हां आणि एक तितलें केलें तर निश्चळ परब्रह्म आस तशेंच ती भायर पडली म्हणून ताक कली काळजी ना यो ही भायर पडली केन्ना घार येतली आमी चेडो भायर वचून ती केन्ना येता ती यो 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 करून आपयता ती ना ना येतली आनी ते निश्चळ परब्रह्म कसलेच जाणची ताका हेंची ना म्हळ्यार गरज ना कळ्ळें म्हळ्यार ते आस तशेंच न्ही तांत तुकले पूर्णात पूर्ण मुदच्यते तशी पूर्णांथन थोडे काडल्यार उत्तरे पूर्णच वरता कले जायना कले तांत ऍड केले तरी तांत कले ऍड जायना कले काळ तरकी जायना तेमी ताका कले काळजी ना ताका कले भाव भावना दाखयना तें पण दॅट इज द ओनली थिंग लिवींग फॉर एवर बाकी सगळं जन्म येता स्थिती जाता वाडटा ती मरता ती प्रकृती सुद्दांय तशीच ताका रास आसा जाल्यार त्या परब्रह्मा रास ना तेमी तांणी सांगल्या दोनीच प्रकार जग म्हळ्यार कळ्ळें दोनीच चंचळ अष्टधा प्रकृती आणि निश्चळ परब्रह्म बेमालूम मिश्रण आता आमगेले एक देहच पळयात न्ही जड देह आसा त्या देह दवरलो म्हळ्यार कळ्ळें जीव भायर पडलो की तो देह अगदी जड ताका कल्ले करूं जायना जाल्यार तो देह उत्पन्न जालो की ती मूळ मायेचे जो अंतरात्मा सूक्ष्म रूप म्हळ्यार अंतरात्मा तो अंतरात्मा त्या देहांत घुसता आणि सबंद देह तोच चलयता म्हळ्यार ते मूळ मायेचेच रूप अंतरात्मा तो एक देव ते सगळें हांग धांव थंय धांव तो कानान बैसून आयकता दोळ्यान बैसून पळयता नाकान बैसून श्वास घेता जिबेन रस चाखता होय की न्ही तो आमकां खरो देव कळ्ळें म्हळ्यार तो आमकां जगयता न्ही तेमी ते म्हणटाली डोळ्यांनी बघतो ध्वनी परिसतो कानी पदी चालतो जिव्हेने रस चाखतो मधुरही वाचे आम्ही बोलतो हातांनी बहुसाल काम करीतो विश्रांतीही घ्यावया घेतो झोप सुखे फिरून उठतो ही ईश्वराची दया हो खंयचो ईश्वर तो अंतरात्मा तो मूळ मायेचो अंश जो बसला तो खरो ईश्वर आमकां अजुनी परब्रह्मात जाणीव ना जाल्यार ईश्वराक जाणीव तरी जाता न्ही तो जाणीव कोण घेता धक 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 चालू आसता धक धक सारखी आसता आमगेलो असलो तो ताज बेमालूम मिश्रण आसा आमच्या देहांत तशें हे जडांतू निश्चळ परब्रह्मय आसा जडांत सुद्दां निश्चळ परब्रह्म आसा निश्चळ परब्रह्म खंय ना अशी ना प्रत्येक एकांत अणू रेणून ते भरल्या हां आनी ते जिवंत आसा तेमी प्रत्येक वस्तूक सतेजता आसता ना म्हणटकी पण तांतू अंतरात्मा घुसना पळय ते सजीव जाता तें ताका चेतन येता तें काम करचें लागता हालचें लागता डोलचें लागता सगळें नांदता करता काम करता होय की न्ही आनी तें सोड वचून अंतरात्मा की परत जड जाता तो अंतरात्मा चंचळ आणि निश्चळ कले परब्रह्म आणि जड म्हळ्यार त्या मायेने तयार केल्लें आमगेलें जड आतां हें बा कले माती आसा माती तुडून तुडून ताजें एक हें केलें मडकें केलें तो मडकें म्हळ्यार मडक्यान केलें तरी घाण तें जिवंत जावंका तशी तांणी सगळें जीव तयार केले सगळे नमन्या शरीर तयार केली ती पयली जड जाल्यार करतना तांतू प्राण येवंका म्हणून स्वता मूळ मायाची सूक्ष्म रूपान अंतरात्मा जावन तांतू घुसून बसली तावळे तांतू जीव आयलो एक दी मोई तिका सुद्दां कळटा की जिवाक भंय आसल्यार धांवन वचका भूक लागल्यार कले मेळोवंका हां आनी आपणाक संरक्षणाक कोणाक चाबका केन्ना चाबू न्हय खंय जर वलसाण आसल्यार थंय धांवन वचका आपणाक रक्षण कशें करचें हें तिका कळटा हस्तेक सुद्दां तेंच कळटा तर ही जी जाणीव आसा ती जाणीव नुस्तें आसून शक्य ना तरी तांतू जगज्योत तें हेंवय आसा कळ्ळें शक्ती सुद्दां आसा म्हळ्यार कार्य सुद्दां करता ती मूळ माया अंतरात्म्याल रूप घेवन सगळं कार्यय करता भूक लागल्यार मेळोवनचें काम करता भूक लागली ही जाणीव तें शिवतत्व आनी शक्ती तत्व म्हळ्यार जें कार्य केलें तें शक्ती तत्व तें सगळें जाता तरी हांवें सांगल्या लाखांतून एकलोची
निश्चळ परब्रह्म आमी दिसना आमकां भासना कले जायना जाल्यार आमी आरामांत आसत न्ही आमकां जाय तें मेळटा मूळ माया हो ईश्वर आमकां सगळें दिता तेमी आमी तागल कृतज्ञ म्हणून तांगल पूज करता राबतात हांगा त्या कलकल नमुन्याची पुजा म्हणून तांणी समर्थांनी ह्या हातूंत वर्णन केलें कळ्ळें तरी ब्रह्मागल चिंतन करतल वक्ता आनी ज्ञाता हो एक आश्चर्य आसता कळ्ळें मरे जे दिसना करना ताजेंच अनुसंधान दवरचें बारीक कश्ट लाखांतून एकलो ताका ही इच्छा जाता ना पण हें सुद्दां परब्रह्म हें जें आसा मूळ प्रकृती जी आसा अष्टदा प्रकृती ती दुसऱ्या नाश जाता आमकां दिसता तिगल सुद्दां नाश जावन आसत कल्पांतांतून आनी देह आनी बाकी तिगल क्रिएशन तरी नाश जाता तिची ताका उत्पत्ती आसा आनी स्थिती आसा आनी लय आसा जाल्यार मागीर अशी कलेपणी आसवे की तो ह्या झंझाटांत पडना कायम आसता निर्विकारी तर ताजे ज्ञान आपण कोण घेवंक म्हणून इवन कठोपनिषदान ते सांगल्या की तो नचिकेतू श्रेयस मागता म्हाका हाजें ज्ञान कोण दिया ती आतांनी समर्थांनी प्रारंभांतूची चंचळाच विस्तार कशें जालो हाजें वर्णन केलें चंचळ हें विकारी चंचळता पारमार्थीक क्षेत्रांत सुद्दां गोंधळ घालता आनी व्यवहारांत सुद्दां गोंधळच घालता इथे म्हळ्यार परमार्थ पळोवचे गेल्यार ते चंचळतेंतले परमार्थ केले नाना देव नाना भक्त नाना संप्रदाय नाना रीती नाना दंडक निर्माण जातात शास्त्र नाना शास्त्र एकमेकाला केन्नाय पट्टना झगडे मारामार्यो तांतू खरो देव कोण हें कोण पळोवचें वता तो हरोन गेलो तो बापडो भितर बसला तो हगूर निपून पळयता कल जाताच गमत पळयता जाल्यार मनुश्याक कळना की हो खर खंयचो फट्टी खंयचो हांव करतलो तावळी सत्या शोध घेवचे खातीर श्री समर्थ चत्वार देवांगल उपासना करूंक सांगतात चत्वार देव म्हळ्यार कसले की पयले ते सांगतात की पयले साधक पयले आपणा दैवताची प्रतिमा किंवा एक सगुण मूर्ती साकार करून स्थापीत करून ताची पूजा करून तांतू तो देवत्व रममांडन तांतू देवत्व पळोव कड्डेरी तो समजा कृष्णागली मूर्ती तर कृष्ण रूप ताका हें जायना पण देवत्व तांकां दिसच्या लागना पळय ताका इन्क्विजिटीव उत्सुक येता हागल चरित्र कशी कृष्णान नेमकें कल केलेलें मागीर ताजे तो श्रवण आनी ते अवताराक गेलो म्हळ्यार तो खरोच कृष्णागल भक्त जाता सगळे कडेन ताका कृष्ण दिसच्या लागता कळ्ळें ह्या प्रतिमा कल जाता प्रतिमा देवान तूं भावनाशील म्हळ्यार म्हाका दोळ्यां उदक येता हांव सगळें अर्पण करता पण अवतार देव घेतलो कृष्णागलो हो कशें अवतार आसतलो ताणें 16,000 बायलो कल्ल्याक केल्ल्यो आसतल्यो अशी तावळ तांगेलें चिंतन येता अवताराची पूजा करूं लागना पळय अवतारा श्रवण चरित्र आमी करतात इत्या चरित्र श्रवण करता ती त्यावेळी संतांगल मुखांत कल्ल्याक करता ती तरी तांगेल चारित्र्य आमकां मेळका मळ खातीर तांगेल बरे गुण मेळका अशी हाजे खातीर कडेन अवतारात चरित्र कोण जायना पण सुद्दां तांकां अशी जाता की अंतरात्मा हो खरो देव आसा तरी हांव ज्या देवाल पूजन करता की तागल सुद्दां अंतरात्मा आसा आनी तो आमकां आमगेल्यान सुद्दां आसा आनी तो ह्या कार्याची आमकां प्रेरण दिताच कल्की सगळें तोच प्रेरण दिता श्वास घेता सोहम अहम सा सगळें श्वासान तो भरला मैं आपके विश्वास में म्हणटा मल्ल्या पळया ती सोहम अहम सा हांव हांगास मल्ल्या पळयात म्हूण सांगता तो कोण अंतरात्मा तावळे कडेर हगूर अंतरात्म्याला लक्ष वता उपासन करता आनी कड्डेरी क्रमशः हें विकसीत जाताची तो साधक ह्या दशे प्रत येता की ह्या जगांत ताज्याय पेल्यान ताजे पलीकडे एक निर्विकारी परब्रह्म म्हूण आसा आनी ताजे दुसरे ताजे भायर कले अस्तित्व ना आनी ते सगळे कडेन आसा तेमी ती तांकल केलें पयलीं ताका देवाक प्रतिमेंत पळयलें कडेरी सर्वांत तोच देव आसा म्हूण दिसलें फक्त तोच आसा आनी ह्या धारणे नंतर सुद्दां ताका जें ज्ञान जालें की निश्चळ परब्रह्म तरी सुद्दां तो ज्ञानोत्तर जो जाता तावळ प्रतिमा पूजन करता न्ही तातूं हें आसना सदा बोलण्या सारिखे चालता हे अनेकी सदा एक देवास पाहे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा ताका भ्रम जायना
ता गोत्त असता की हांतूय देव अस मग श्रद्ध उमटिल्या पण ती श्रद्धा मग अंतरात्म्यान तान घेवन हांव तांत घाल्ल्या त्यामीत ती प्रतिमा सजीव जाल्या तर लोकांक हगूर हगूर उपासन शिकोवचे खातीर आमगत सद्गुरू प्रतिमा पूजनय करता ती आमगत सद्गुरू आमकां अवतारांचे हे कथ सांगता ती भागवत कथ आयकयता ती श्रवण भक्ती करयता ती आणि तान कल मर्म घेवचे मर्म सांगता ती आणि हगूर हगूर हे जे अवतार आसा ती ते कृष्ण रूप ते कृष्ण शक्ती तुमगेल्यांतूय आसा ती त्या ओळखा ती भितर वचा ती आणि नामस्मरणान तल्लीन जाय ती वीर्ण वचा ती तांतून अशी शिकयता ती ताळ हगूर 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 इतलो तो वीर्ण वचना पडे त्या हांतू आत्मनिवेदन जाता की हांव कोणें ना तोच आस हांव न्हयची तोच म्हणना पडतो सद्गुरू आमकां गपकन तागलांत घेता आणि त्या वेळार आमकां तें परब्रह्माचें ज्ञान जाता निर्विकार परब्रह्म अशें तें आसा आतां मी हो केल्लेलेच करका वाचिल्लेंच वाचका बरयल्लेंच बरोवंका कल्ल्याक तर भक्कम जावचे खातीर ही साधना तांणी एकदम ज्ञान जाल्लेल्यांक सुद्दां ही साधन करूं सांगल्या इत्याक दुसऱ्यांकय शिकोवंका आणि आमगें ज्ञान टिक्का हे दोन हेतून दुसऱ्यांकय शिकोवंका म्हळ खातीर संस्कार करी म्हूण सांगून कोणें करना ती यो आमी करया हांव तुका सांगत येता तूं यो आनी हें पळय हें अशें करचें तें तशें करचें पूज करून शिकयता ती आमकां स्वामीजी पूज स्वता करता ती मंत्र म्हणून घेता ती कशी ते हें कले आमगेले सगळे आमकां मुद्रा विंगड शिकयल्या ती कशी करका जप करतना कशी आमी म्हळ्यार आळस येवं न्हय म्हूण कल करका सगळे न्यास सगळें शिकयता ती आनी तें करून घेता ती आनी तें करून घेतना आमी करका म्हळ्या खातीर स्वता कोन्न दाखयता ती ते प्रायवेटली ते स्वता अनुश्ठान कायम अनुश्ठानांत आसता ती आमकां कोन्न दाखोवची गरज कसली तांकां कळ्ळें देखाव करचो स्वय ना बा देखाव करचो ना आमकां एक प्रांजळ तांगेली इच्छा की हांनी शिकका हांनी वयर येवंका हेवे परमात्मा स्वरूप आसा ती तांकां ताजें ज्ञान जावंका हें तर आतां आमी हो समास वाचच्या श्रीराम दशक 11 समास 2 श्रीराम एक निश्चळ एक चंचळ चंचळी गुंतले सकळ चंचळ म्हळ्यार हालतले डोलतले जो ईश्वर आमच्यान बैसून सगळं करून घेता सगळे पंचभूतांतून राबून हालता डोलता झाड हालयता सगळं जे करता ती मूळ माया आणि हो अंतरात्मा सगळं मेळून एकची ते चंचळ चंचळी गुंतले सकळ निश्चळी ते निश्चळ जैसे तैसे पाहे निश्चळाचा विवेक ऐसा लक्षामध्ये एक लक्ष लोकांत एकलोची ते करता कळले निश्चळा ऐसा निश्चयात्मक निश्चळची तो म्हळ्यार कळ्ळें की ह्या निश्चळाचो विवेक करतलो लाख लोकांत एकलोच आसता निश्चळ ब्रह्मावरीच तो निश्चय कोर न्हू तो निश्चळच राबता म्हळ्यार कितले दुख्ख आशिल्ले तरके तो दुख्खी जायना कितले सूख आशिल्ले तरके हुरळून वचना तागल हाजेर तागल शरिराचेर परिणाम जाता तागल्या बहिर्मनाचेर कदाचित थोडे वेळ ताका कोवपाची वर जाता पण कल्लें ना आराम लगेच ही नोज हाव टू कम आउट तागल अभिमन्यू केन्ना जायना अभिमन्यू जायना कल्या म्हळ्यार गुरुकृपा तर तो निश्चयान तो निश्चळान पाय रोवून राबता इथे म्हळ्यार तागल साधना कायम साधन करता या निश्चळाच्या गोष्टी सांगती मस्त निश्चळाच गोष्टी सांगता ती जाल्यार आमचेच लोक परत परत पुन्हा चंचळाकडे धावते चंचळ चक्री निघून जाती ऐसे थोडे हो भौरस असो ह्या भोवऱ्यांतून जर शिरकल न्ही भितर 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 वचून मोर वतात तरी कोण एक्सपर्ट स्विमर असतात न्ही त्या भोवऱ्यांत वचून की नाम दाबून एकदम मुळाक वतात अंताक आणि सुळकन भायर सोडून दुसरे बाजून भायर येतात तशी ह्या चंचळाच्या भोवऱ्यांतून भायर वता लोक अशी थोडेच हाता बोटान मत चिंतले जाल्यार आनी नॅचरल असो तांणी सांगलें आमी कशी जन्म आयली चंचळी चंचळ जन्मले ह्या प्रपंचांत आमी जन्म आयली प्रपंचू चंचळ आमचो देह चंचळ देहांत आशिल्लो अंतरात्मा तो चंचळ चंचळाचे मध्ये वाढले अवघे चंचळची बिंबले जन्मवरी आमकां हें कलें दिसनाची जे भासना दिसना अस्ति भाती प्रिय म्हणटात आमकां दिसता अस्ति भाती प्रिय हें निश्चळ परब्रह्मान जें आसता ताची जाणीव जावच्या तांत एक जावचें जाता
जाल्यार तें आस म्हळ्यार पयलीं विश्वास बसका न्हय. तो विश्वास कशी बसतलो आमकां कसलें तांची जाणीव ना. कल्या म्हळ्यार आमी जन्मवरी हे चंचळांतूच बिंबल्यां ती. पृथ्वी अवघी चंचळा कडे, करणे ती तुके चंचळी घडे. चंचळ सांडून निश्चळी पवाडे ऐसा कैसा. निश्चळांत येतलो टिकतलो हो कोण? चंचळ काही निश्चळ येना. चंचल जे आस, जी मूळ माय आस ती चंचळच आसा. ती निश्चळ एकपण जाता जेन्ना त्या निश्चळांत एक रूप जाता त्या वेळार ती नाच जाता. त्या पयले परब्रह्माचोय नाश जाता. आमी कोणी आसना ती तावळी. जाल्यार आमी आसतनाची निश्चळाच कशी उपयोग करून घेवचो, कशें आमी तांत एक जावचें, ही कल आस न्ही, ही विवेकान जाता. विवेक प्रलय म्हणटात ताका. विवेक प्रलय. चंचळ काही निश्चळ येना, निश्चळ कदापि चळेना. नित्यानित्य विवेके जना उमजे काय. थोडे खंयचे नित्य खंयचे अनित्य हें कळूं लागता विवेक केले. पण हें वायट जाता, हें वायट जायना, कायम व्हरता. पेरिशेबल इम्पेरिशेबल आसता न्ही तशी. अंती सगळें इम्पेरिशेबल, सगळें चंचळची. जाल्यार ताका मस्त वेळ वचका लागता. तो ईश्वर आनी आमी कोण? आमी सादे साधक. अशी कल्यार ईश्वर सुद्दां चंचळांतूच येता. जो मूळ माया ही चंचळांत. पण तिगल आयुष्य कितलें आनी आमगेल कितलें त्या मनान ती मस्त ही होळी वय की नाही. तरी निश्चळ कदापि चळेना, नित्यानित्य विवेके जना उमजे काही. काही उमजले तरी नुमजे, काही समजले तरी न समजे. थोडे समजशे दिसता जाल्यार कळना समज. काही बुजे तरी निर्बुजे किंचित मात. थोडे पटलेशे दिसता. परत सगळ्यांनी व्यवहारान पडटा ती आनी इतलं गुंतता ती की आमकां ती साधना तें मेडिटेशन करूंक आमकां वेळूच आसना, वेळ मेळना. कळना न्हय, आमकां वेळ मेळना म्हणटा ती. आनी व्यवहार पण व्यवहार करका जाल्यार ताका सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे. समर्थांनी संसार सोडूं सांगन, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. ते करूंक घेतल बेस आमगेलो निश्चळ परब्रह्माल आसत. आनी तांणी आमकां कळचे खातीर तें हें चंचळत्व ती मूळ माया आसा. आनी ते मूळ मायेंतल्यान सुद्दां आमकां येवच्या कळना म्हळ खातीर परब्रह्मा इतलें करुणा की ते सद्गुरूंगेल रूप घेवन आमचे खातीर आयले. परब्रह्म आयल्या सगूण साकार जावन आमकां सोदून येता आनी आमकां ते शिकयता कशें करचें म्हणून. कशी ते मायेचो उपयोग करून घेवन परब्रह्माल्या थंय येवचें, जें दिसना कळना तशी. तरी आमी जे नटद्रश्ट आसा ती की सद्गुरूंगेल सुद्दां आमी शरीरच पळयतात, देह पळयतात. ती तांणी चिके कोपले यो तांकांय कोप आसा म्हणटात. जाल्यार कोपले कोणा खातीर? आमचे खातीर न्हय. तर ते सगळे हें उपाधी घेवन येतात आमचे खातीर. पण ते उपाधीचे परे आसत हें आमकां कळका. संदेह अनुमान आणि भ्रम अवघा चंचळामध्ये श्रम. निश्चळी कदा नाही वर्म समजले पाहिजे. चंचळाकार ती तुकी माया, माईक जाय विलया. सगळी विलया वच्चेस आहे पुरे. हांव तूं ते ती सगळं वच्चेस. प्रॉपर्टी आणि कसले बिल्डिंग्स सगळं नाश जाता. कल्या म्हळ्यार ते काळाचे ओघान नाश जातात. काळाची सत्त आसता जेरी तेमीत नाश जातात. लहान थोर म्हणावया कार्य नाही, आणि तू सान हडकले ना. सगट माया विस्तारली, अष्टधा प्रकृती फोपावली. चित्र विचित्र विकारली, नाना रूपे श्रीराम. कसली रूप ताजी, नाना उत्पत्ती, नाना विकार, नाना प्राणी लहान थोर, नाना पदार्थ प्रकार, नाना रूपे. विकारवंत विकारले, सूक्ष्म जडत्वास आले. अमर्याद दिसो लागले काहीच्या बाही. ते मायेने हे जे उत्पन्न केल्ले सूक्ष्म मायेने इतलं व्हड परब्रह्मा इतलं व्हड ब्रह्मांड फुल्ल निर्माण केलें. आनी तें सूक्ष्म आशिल्लें जड पळय निर्माण केलें आनी अमर्याद दिसच्या लागलें. ताजे नंतर तातूंत जीव घालो. आनी तें थोडे हातूंत जड आशिल्लें पण थोडे हातूंत चलन जावंक म्हण खातीर त्या शरिरांत ती स्वता अंतरात्मा जावन येवन बसली माया. आनी नाना शरीरे निर्माण जाली, नाना नामाभिधाने ठेवली. भाषा परत्वे कळो आली काही काही. भाशेन कळचे आयले. अनेक रीती अनेक चाली जाल्यो. ते जायना पळय कितले नमुन्या लोक, तांकां नाना रीती नाना दंडक आचार एकाहून एक.
वरतो लागले सकळ लोक लोकाचारे. ते हे कितले म्हळ्यार अष्टधा प्रकृतीची शरीरे निर्माण झाली लहान थोरे. पुढे आपापल्या प्रकारे वर्तो लागली. नाना मते निर्माण झाली, नाना पाषांडे वाढली, नाना प्रकारेची उठली नाना बंडे. जैसा प्रवाह पडिला तैसा लोक चालिला. वार आयल तशी सूप दिंचे. आमगेले राजकारणी पक्षावर वार आयल ते सूप दिंचे. खंयचे वार खंयचे दिशेन व्हांवता त्या पक्षांत आमी त्या पक्षांत आमी तर एकल्यान तांकां हें केलेलें कलें एक जोक आयिल्लो हांतू केक सांगता, तुमी राजकारणी लोक हो, तुमी खंयचेय हांत पक्षांत आत्ता सोती आनी कितलेय पंथां तुमी पक्ष बदलाती जाल्यार तुमी देह दवरना पड्या तुमकां एकच पक्ष, तो म्हळ्यार पितृपक्ष जो आतां चालू आसा. आनी ताजें हें केलें काडलो, ताजें निशाण काडलो एकच, दुसरें खंयचें घेवचें जायना. तुमकां हंस जायना, हें जायना, कमलपत्र जायना, हात जायना, कलें ना. जैसा प्रवाह पडिला तैसा लोक चालला. कोण वारील कोणाला एक नाही. पृथ्वीचा झाला गळांटा, एकाहुनी एक मोठा. कोण खरा कोण खोटा कोण झाले कोण जाणे. तर आचार बहुकचिंत पडिला, कित्येक पोटासाठी बुडाला. भट्ट जाले तेवे कितले जण पोट्टा खातीर करतात. तांकां खंयचेय मंत्र म्हणटात ते अशी म्हणटात, तांगेले खूब आसता की आयकत जाल्यार ते कल म्हणटात कळना. मस्त जाण कसले म्हणटात म्हणून कळनाची. थोडे बरे आसता ती, सगळे तशें आसना ती. देवा जायना आमगेल्या समाजान तूं बरे भटमाम आसा समज सोडोवन सांगून ते करतात, सगळे तशें आसना ती. कसले करता ते आनी तूं हांव जाती पाती मानना जाल्यार एक ठरावीक एक हें आसता. तांकां फक्त कर्मकांडान बुडलेले. एक कित्येक पोटासाठी बुडा आनी हें स्वता कल्लें अवघा वरपंगची झाला स्वाभिमानी. म्हळ्यार हांव होड म्हणून म्हाका सगळ्यांनी पांय पडका हें. आनी तांणी सांगील तशी शांती करची, तांणी सांगील तशी कल्लें. देव जाले उदंड, देवांचे मांडले भंड, भूत देवतांचे थोतांड एकची जाले. आनी रीती भाती लोकांक सांगील तशी रीती कशी जाता. एक गमटे आजच हांव एक मॅसेज वाचलो. एक कडेन श्राद्ध पक्षाचें चालू आशिल्लें. तिणें खीर बीर केली माईने आनी सुन्नेक सांगलें वच गो चिके आमंत्रण दिवन यो, कोणाक आपोवन यो म्हूण ती वचुली. हांगा न्हय माय वचुली, कोण दवरल्या लक्ष दवरी म्हणून. हांव सुन्नेन पळयत पळयत एक माजर येवन ताणें तोंड घालें. तोंड घालतना ही आयली माय. अयो अशें कल जालें म्हूण ते माजराक एक टोपली माथ्यार घालून धांपून दवरलें. परत खीर करी म्हूण सांगलें. परत खीर केली आनी ती वाडली. कड्डेर कल जालें ते माईक गेले आनी श्राद्धाक हिक दिसच्या लागले खंय माजरान तोंड घालें रे म्हणून माजर सोदून माजरा माथ्यार टोपली घालची. तर तांकां नंतरची पिढीक कल दिसलें श्राद्ध करचें म्हळ्यार ही एक प्रथा आमगेल कुळांतली की माजर हाड न्हू ताजे माथ्यार टोपली घालची. तशें आसता ते आयले कल्याक खिरीन तोंड घाल म्हणून माजर नातिल माजर सोदून काड न्हू ताजेर टोपली घालची. म्हळ्यार अशी आमगे समाज वाहत वता. तांकां कळना खर देव कोण, श्रद्धेन करचें तें श्राद्ध हें सगळें कळनाची. तेमी ती पाप दिसता म्हळ्यार अशी. तर देव जाले उदंड, कोण कोंबड मारता, कोण बकर मारता, कोण कल्ली करता. अरे स्वता चेडवांक खंय मारनात तुमी, तशें कोणें करना. ती कोण वाटेल तशें उपास करता. भूत देवतांचे थोतांड एकची झाले. थंय कल जाता मुख्य देव तो कळेना. उपासू म्हणटा ती आनी कलकल कलकल खाता ती जाल्यार उपवास करका. आनी तांतूय कोणें जर अंधश्रद्ध करूं नाका ती उपास सोडून दिया ती म्हळ्ळें की आमी उपास सोडून दिले वाटेल ते खावच्या लागली. तेमी बरोबर न्हय. उपास न्हय चिता जर तूं उपवास उपविशती इति उपवास म्हळ्यार देवा लागीं वचून बसचें हो उपवास. सणावारी आमी उपवास करका, सतत नामस्मरण करका, देवा लागीं वचून बसका. हें आमी पळोवंका. आमी उपासय करना ती, उपासय सोडले आनी उपवासय करना ती. म्हळ्यार फक्त आमी मारामारी करच्यो, कोणाक कडेन उलोवचें, कोणा अशी वाटेल तें नामस्मरणांत आमी राबना ती. तें बरोबर न्हय. कशास काहीच मिळेना, एकाच एक वळेना अनावर. ऐसा नासला विचार कोण पाहतो सारासार. कैचा लहान कैचा थोर कळेची ना. शास्त्रांचा बाजार भरला, देवांचा गलबला झाला. कितले देव, अरे बापरे. प्रत्येक एक एक जण प्रत्येक तांगेल्या
सातय दिवस देवळांत वचचें, थंय सोमार म्हळ्यार की शिवा पिंडीचेर उदक घालचें, हें करचें, येवचें, थंय बसचें न्ही. बाकी कळ्ळें ना, हांव एक करतां म्हळ्यार कर्मकांडान गुंतलेलें. मंगळाराचे देवी हांगा गणपती देवळांत वचुलें, ताका एक प्रार्थना केली, कसलें तरी म्हणलें, पूण पाठ आसता, गणेश स्तोत्र आनी म्हणलें, गणपती स्तोत्र म्हणलें आनी आयली आनी जेवली. कडेरी बुधवारा श्रीरामाल मंदिरांत वचून, ब्रस्तारा गुरू दत्तागल देवळांत वचून थंय एक दोन भजनां म्हणली, आयली. शुक्रारा देवी गलवार देवीक परत हें केलें. शेनवारा शनी देवळांत वचुली, तें हें घालें. आनी प्रत्येक वॉट्सॅपाचेर सुद्दां एक आमगेलो ग्रूप आसा, थंय एकली कायम प्रत्येक दिवसाक कलकल्लें ताजें आमकां उडास करून दिता. आज हो वारू, आज तो वारू, हांजें पुजन करात, तांजें पुजन करात, तांजें पुजन करात, अशी. म्हाका गम्मत दिसता. मेन देवाक आमी मेडिटेशन केन्ना करचें, आमगे भितर देवाक केन्ना पळोवचें. आणि कल जाता देवांचा गलबला जाला, लोक कामनेच्या व्रताला झोंबोन पडती म्हळ्यार ताका कशी हें घालतात, झोंबोन पडती म्हळ्यार कल म्हणटा ती क्लिंग ऑन. कामना मगल चेडवांक काम लागो, मगल चलयेक लग्न जावो, मगल चल्ल्यार लग्न जावो. आजकाल चल्ल्यांक लग्न अप्रूव जाता, चल्ल्याक लग्न ठरो, असं सगळें. आम पयस मेळो, ही प्रॉपर्टी जावो, प्रमोशन मेळो, सगळें सगळें. ऐसे अवघे नासले, सत्य असत्य हारपले, अवघे अनावेक जाले चहूकडे. मतांचा गलबला, कोणी पुसेना कोणाला, जो जे मती सापडला तयास तेच थोर, मगलेंच खरें. हें पयर सांगिल वारी ते खंय तें जाता कुंभमेळ्यांत ताणें. मगल मत श्रेष्ठ म्हळ्यार हांव श्रेष्ठ, हांव पयलें नांवका. अरे कोण पयलें नाल्यार कल्ल फरक पडटा, इतले व्हडी न्हंय आसा ती, थंयच वचून मान घेवन कल्ल मान. एक तरी हांवें दाखयल्या, त्या शनी ग्रहार थावन कलकी आमगेलो ग्रह पेटयल्लो, ताजेर थावन फोट काडा पृथ्वीचो, इतलो थेंब सुद्दां ना, एक डॉट, इतलो व्हड पृथ्वी डॉट, ताजेर आमगेर खंय अस्तित्व. कसल्याक आमकां गर्व जाता कळना. जो जे मती सापडला तयासी तेच थोर, असत्याचा अभिमान तेणे पाविजे पतन, म्हणून या ज्ञाते जन सत्य शोधिती. जावं खरेंच तांकां सत्य सोदचेस की ते कशी करता ती लोक वर्तती सकळ, ते ज्ञात्यास करतळा म्हण. जे वागतात न्ही तांकां समकळटा हें चुकता आसती, आनी परब्रह्मांग आसती ताजेरीच ते सगळं खेळ करता आसती. आता ऐका केवळ विवेकी हो, लोक कोण्या पंथे जाती, कोणाक देवास भजती, ऐसी हे रोकडी प्रचिती सावध ऐका. मृत्तिका धातू पाषाणाधिक, ऐशिया प्रतिमा अनेक. तावळ सांगिल वारी, तावळी पै सूर करतना हाजे प्रस्तावना केल्या. अनेक प्रतिमा, बहुतेक लोकांचा दंडक प्रतिमा देवी, प्रतिमाच करतात. कडे दुसरे कले नाना देवांचे अवतार, त्या प्रतिमा देव तो देव मस्त आवडलो. मागीर तागल कल चरित्र ऐकूनची उत्सुकता, म्हणा पडती चरित्र आयकतात. बरेंच एक एक प्रगती जायत होता साधकागली, हें बरेंच, पण प्रगती करका थंयच राबून नये. चरित्रे ऐकती एक नर, जप ध्यान निरंतर करीती पूजा. त्या अवतारात श्रीकृष्णाला पूज करता ती मनोन्मन, ताका स्मरण करता ती, अनुसरण करता ती, ताका चारित्र्य आपणांत येवंक कामळलें हाजे सम वागता ती. मना सज्जना भक्तिपंथेची जावे, तशी भक्तिपंथान वता ती. आनी ताजे मुखार वचना पडे, तांकां कळटा तो मगल भितरी बसला श्रीकृष्ण. कृष्ण तत्व मगल भितर आसा, राम तत्व मगल भितर आसा, मगल अंतरात्मा. तावळ ते अंतरात्म्याक सोदू पळयता. सकळांचा अंतरात्मा, विश्वी वर्ते तो विश्वात्मा, द्रष्टा साक्षी ज्ञानात्मा मानिती एक. हांव द्रष्ट जाल्या तुर्यावस्था म्हळ्यार स्वप्न सुषुप्ती जागृती आनी तुर्यावस्था साक्षी अवस्था, तशी तो सगळं करतलो तो आत्माची मानिती एक. तावळ चौथ कल करतात ताज्याय मुखार वचना पडे. एक ते निर्मळ निश्चळ, कदापि नव्हे ती चंचळ. तांकां हें सगळं चंचळ आसा, हें सगळं चंचळ ना जावचें. तावळी हांव खंय निपून राबचें की मगल नाश जायच ना. तरी हांवें हें निश्चळ परब्रह्मांत एक जावंका. आनी तें कशें जावंका तर तागल गुणधर्म मज्जांत येवंका. तें हांव थेंबूट जावंका, हांव निराकार निरावयव अशें जावंका मनाने. तेमीक मनच ना जावंका. आनी ताजे खातीर फक्त सद्गुरूंगेल कास दवरका, तेच आमकां कृप करून थंय व्हरूं जाता.
अनन्य भावे केवळ वस्तूच ते वस्तून तू एक जमका. त्या त्यांनी परत समराईज केलंय. एक नाना प्रतिमा, दुसरा अवतार महिमा, तिसरा तो अंतरात्मा आणि चौथा निर्विकार. ऐसे हे चत्वार देव सृष्टीमधील स्वभाव, या वेगळा अंतर्भाव कोठेच नाही. अवघे एकची मानिती ते साक्ष देव जाणते. परंतु अष्टधा प्रकृती ओळखली पाहिजे. सगळं द्यावं खरेच त्याच खातीर करता ती तांगल त्या द्यावची त्या ईश्वर तांग मस्त सत्तच जाल्यार ती मूळ माया तो ईश्वरू. तर त्या ईश्वराक मदत घेवनूच आमकां, त्या चंचळाक मदत घेवनूच आमकां त्या नावेंत बैसून प्लव म्हणटा ती. ते प्लव म्हळ्यार बोटी जावन येता. तान तूं बैसून कशी वच्चें तें आमकां बसकारून व्होरूक सद्गुरू परब्रह्म आमचे खातीर साकार सगूण साकार जावन येता आनी कर्णधार जावन त्या नावेंत उबरता की भवसागरांत उद्दाक त्या नावेंत येवं नये म्हळ्यार मात्र आमी तरतात न्हय. आनी ते आमकां घेवन वता ती आनी हें करतात. अवघे एकची मानती ते साक्ष देव जाणती. परंतु अष्टधा प्रकृती ओळखली पाहिजे. ही जर नाच जावन प्रकृतीमधील देव तो प्रकृतीचा स्वभाव भावातीत महानुभाव विवेके जाणावा. भावातीत असतो परमेश्वर. जो निर्मळास ध्यायील तो निर्मळच होईल. जो जयास भजेल तो तद्रूप जाणावा. निर्मळ आगले जर निश्चळ परब्रह्मा ध्यान सतत केलें तर आमी तांतूच एक जातात. क्षीर नीर निवडिती ते राजहंस बोली जेती. आतां आमी कल जावं का आमकां जर आत्मज्ञान जावच्या लागलें सत्संगाची कास धरली तरी प्रति एकांतू आत्मज्ञान जाल्लेल्यांक सुद्दां गप्प बैसूं नये. तावळ सांगिल्लें बरें. आनी तूं खंयच्या मनाच लोकांक सांगिल्लें बरें. राजहंस जावं क्षीर नीर खंयचे द्वैत खंयचे अद्वैत कळका. खंयचे नित्य अनित्य नित्यानित्य खंयची सारस मर्मस आनी खंयचे काणये सांगतात तातूंत मर्म पकडका. खंयचे चरित्र सांगले तातूंत चारित्र्याचे मर्म पकडका. सगळं तो खंय बशिलो खंय उज्जान कशें बसलो प्रल्हादू हें न्ही तो नामस्मरणान तरलो हें म्हत्वाचें आसा. कितले तरी नाम सोडणी तशी कडे ध्रुव बाळाले 6 म्हयने तो उपाशी राबून ताणें 5 वर्सां चेडूं कल्ल्याक अढळ पद तर ताबडतोब मेळ्ळे ताका ना मेळ्ळी. 6 म्हयने ताका वांट काडका लागले. तशें आमकां आज सुरू केलें की फाय रिजल्ट जाय मेळना. तशी प्रति एकांत आमी राजहंसान क्षीर नीर निवडिती ते राजहंस बोली जेती. सारा सार जाणती ते महानुभाव. अरे जो चंचळासी ध्यायील तो सहजची चळेल. हांग समर्थ सांगता असत. जो निश्चळासी भजेल तो निश्चळची. निश्चळात आमकां कळच्या लागल्या समर्थ कृपेने त्या निश्चळाची आमी कास धरया. तर हे सगळी साधन करया पण मनांतल्या मनांतू आमगेलें एक ध्येय निश्चित आनंद यात्रेचें की आमकां त्या निश्चळांत परब्रह्मांत एक जावचें आसा. प्रकृती सारखे चालावे आमकां कळका. प्रकृती वारी व्यवहार करका लागता. तावळी व्यावहारिक रिपू वापरका लागता. ती धन लागता पयशे कमावका लागता. वेळेक कोपका लागता वेळेक कले करका लागता. परी अंतरी शाश्वत ओळखावी. हें फट्टी आसा हें समजून हें अनित्य आसा हें समजून आमकां तें बाजू सर मुखार वचचें आसा आनी सत्य होवून वर्तावे लोकां ऐसे. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे चत्वार देव निरूपण नाम समास द्वितीय. श्रीराम. हांगा हो द्वितीय समास पूर्ण जालो आनी हें जावं का आनी तांणी सांगलें आत्मज्ञान जाल्लेल्यान सुद्दां हें करका ना जाल्यार उपयोग ना. ना जाल्यार परत घसरतात. तेमी साधना दोन खातीर करका आत्मज्ञानी लोकांक सुद्दां. एक स्वता खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर. दुसऱ्यांक दाखोवच्याक न्हय तांकां आमगेल्यान सामील करून घेवच्या खातीर आमगेले एक सेवा म्हूण आमी करची. आमगेल गुरूंक सद्गुरूंनी आमकां कितलें दिल्या ते सद्गुरू सगळ्यांत बसल्या ती तांचे खातीर आमी तांगेली सेवा करची. म्हळ्यार सद्गुरू खूश जावन आमकां पोटवण दवरून तांकां आमी भायर वचना अशी ते पळयतात आमगेलें रक्षण करतात. कळ्ळें मागीर त्याचे परब्रह्म स्वरूप त्या परब्रह्मांत आमी बरका म्हळ्यार तांगेलें कार्य करतात आमी हें जेन्ना तांकां विश्वास जाता त्या वेळार आमी कितले जन्म घेतले तरी आमी परब्रह्मांतूच राबतली आनी केन्नाय फसची ना ती हें तांणी सांगल्या. तर ताजे खातीर तें कठीण आशिल्ले खातीर देवा आमकां शक्ती युक्ती आनी भक्ती दी म्हणून समर्थ
प्रार्थना करता ती देवा लागी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी, कल्याण करी राम राया. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुझी सावरी, कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी, कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, त्यांनी वांटकण ह्या अवस्थे आल्यात, कितली साधना सतत केली कायम. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेस नाही सरी, आमगो तसं श्रीरामा दयेक अंत ना, उपमाची ना, तो तुमचेर खंडित दय करतलो. हे श्रीरामा तांचेर सुद्दांय तू दय करी, कल्याण करी राम राया. आता हे जे कीर्तन पुष्प श्रीरामाने श्री समर्थांनी घडोवन हाडल्या तांगेल्या चरणाचेर आमी अर्पण करुया. आनी आमगेली ही सेवा कायम वरो, सेवा कायम वरो. आमगेलो जीव मान आसता म्हणसरी जीव मान जायना पण सुद्दांय आमगेली मदत जावो लोकांक. परत जन्माक कितले फंत आयली तितले फंत आमी मदत करचीच बुद्धी जावो. कल्या म्हळ्यार समजा आमगेले बॅलन्स भरले प्रारब्धाचे येवच्या पुरत आयल्यार शुची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टोपि जायते. तशी आमी शुची नाम श्रीमताम गेहेच आमी जन्मा येतली. आमगेले इतली पुण्य आसा म्हणून आमी हे सारस्वत समाजान जन्म आयल्या, चित्रापूर सारस्वत. खंय सद्गुरू जन्मा धरून आमकां मेळतात, हें भाग्य बाकीच कोणाकय मेळना. तर ताजे खातीर आमी सतत आमी कर्तव्यचे, मेळटल की ना शंकाच काडटना, मेळचीच तशी. आनी आतां आमी हांगा राबया आनी प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.